फाटल्या कांय दिसां पयलीं गोंयांत मंत्रिमंडळ फेररचणुकेच्यो चर्चा नेतृत्व बदला मेरेन पाविल्ल्यो. जायते आमदार मंत्र्यांच्या दिल्ली वारींनी त्या चर्चांक आनीक नेट दिल्लो. मात त्यो चर्चा फकत चर्चाच आशिल्ल्यो, तातूंत तथ्य नाशिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां. मात नेतृत्व बदलाची चर्चा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना भाजपातले आमदार मंत्र्यांच्या एका मोठ्या गटाचो मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचे नेतृत्वाकूच तेंको आशिल्लो. हाचे फाटलें म्हत्वाचें कारण आशिल्लें तें म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याची एक्सेसिबिलिटी, प्रत्येकाचें म्हणणें आयकून घेवप आनी कोणाक ना दुखोवपाचो स्वभाव. फकत आमदार मंत्रीच न्ही जाल्यार भाजपातले नव्यान उदयाक येवपी कांय फुडारी दोतर प्रमोद सावंताचेच नेतृत्वा खातीर आग्रही आसात. हाचे दुसरे म्हत्वाचे कारण म्हळ्यार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादानूच भाजपातले कांय युवा फुडारी आपली राजकीय वाटचाल निश्चित करपाच्या दिकेन चलपाक लागल्यात. आमी जर कांय उदाहरणां पळयलीं जाल्यार लक्षांत येतलें. सावड्डे, कुडचडे, फोंडे आनी वास्को मतदारसंघात हें चित्र स्पश्ट दिसपाक लागलां. मुख्यमंत्र्याचो OSD आशिल्लो संकेत आर्सेकरान सावड्डे मतदारसंघात नेटात काम चालू केलां. संकेत आर्सेकर हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा अशे भाजपाचे मुशींतल्यान तयार जाल्ले नेतृत्व. संकेत सद्याक गोंयचे बजरंग दलाचो गोंयांतलो ब्रँड. कांय दिसां फाटीं सावड्ड्या बजरंग दलाची भव्य रॅली आनी तेलंगणाचो प्रखर हिंदुत्ववादी आमदार टी राजाची सभा जाली. ह्या सभेचें सगळें नियोजन संकेत आर्सेकरान केल्लें. ते भायर संकेत सावड्डे आतां सामाजीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मोठ्या प्रमाणात वांटेकार जातना दिश्टी पडटा. दुसरें नांव आसा तें कुडचड्यार रोहन गांवस देसायाचें. रोहन गांवस देसाय मुख्यमंत्र्याक सामको लागींचो. सद्याक रोहना कडेन GCA सारकेल्या अर्थीक नदरेन म्हत्वाच्या संघटनेचें सचिव पद आसा. हे GCAचे वेंचणुकेंतूय ताका मुख्यमंत्र्याचो बरोच तेंको मेळिल्लो. कुडचड्यार रोहन गांवस देसाय विद्यमान आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्रालाक पर्याय थारपाक शकता म्हूण चर्चांक नेट. तिसरें नांव आसा तें फोंड्या विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीचें. दळवीचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो पुराय आशिर्वाद आसा म्हूण फामाद. मुख्यमंत्र्या कडल्यान दळवीन जायते सरकारी नोकऱ्यांची कामां करून घेतल्यात. फोंडेचो आमदार मंत्री रवी मुखार आव्हान तयार करपाक दळवी यशस्वी जाला म्हूण राजकीय विश्लेशक मान्य करतात. भलायकी शिबिरां, खेळाच्या सर्तींचो धडाको लायत विश्वनाथ दळवीन आतां सावनूच युथांक आपले वटेन ओडपाक सुरवात केल्या. चौथें नांव आसा तें म्हळ्यार वास्कोचो आदलो नगराध्यक्ष आनी विद्यमान नगरसेवक दीपक नायकाचें. दीपक नायकूय मुख्यमंत्र्याच्या मर्जींतलो मनीस. फाटल्या वेळार ताचे कडेन कदंबाचें संचालक पद आशिल्लें, मात कदंबाच्या कारभारांत ताचे उतराक बरेंच म्हत्व आशिल्लें. उपरांत ताचे कडेन GSIDC सारकेल्या एका म्हत्वाचे महामंडळाच्या उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी आशिल्ली, जाचो अध्यक्ष हो मुख्यमंत्री आसता. GSIDC राज्यांत कोट्यांचे प्रकल्प हाताळटा. अशा म्हत्वाच्या पदांचेर दीपक नायकाची जाल्ली नियुक्ती हाचे वेल्यान सगळें स्पश्ट जाता. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताच्या आशिर्वादान आपली राजकीय वाटचाल चलपाक सुरू केल्ले हे कांय युवा फुडारी. दोतर प्रमोद सावंतूय पयलीं भाजप युवा मोर्चात आशिल्लो. तेन्ना ह्या सगळ्या फुडाऱ्यां वांगडा ताणें काम केलां. हे एक तांचे केमिस्ट्रीचे कारण आसूं येता. राजकारणांत थारायल्ले मनसुबे फळाक येतलेच अशें ना, मात ते खातीर यत्न करप खूब म्हत्वाचें. आयले कितले आनी गेले कितले, जे खुर्चेर पावतात तेच खरे बाजीगर. राजकारणाचे वारे बदलले काय ताची कूस बदलता, मात हे सगळ्यांत टिकून उरता तो खरो राजकारणी. गोमंतक TV खातीर विश्वनाथ नेने.